पाळडे स्पोर्ट्स क्लबान बातोडा युनायटेड क्लबाक 6-2 गोलान हारोवन कुंबोर्डा स्पोर्ट्स क्लबान आयोजित केल्ले फुटबॉल सर्तीचे फुडले फेरयेत प्रवेश केलो। ही मॅच कुट्टरेच्या सेंट एलेक्स चर्चीच्या खेळा मैदानाचेर जाली। निकान पयलो गोल करून पाळडे स्पोर्ट्स क्लबाक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली। उपरांत रॉयान गोल करून बातोडा युनायटेडाक 1-1 अशी बरोबरी करून दिली। कांय वेळा भितर निकान आपलो दुसरो गोल करून पाळडे स्पोर्ट्स क्लबाक 2-1 अशी आघाडी मेळोवन दिली। जाल्यार फिंचेन आनीक एक गोल करून पाळडे स्पोर्ट्स क्लबाची आघाडी 3-0 गोलान वाडयली। दुसऱ्या अर्धात एडमनान बातोडा युनायटेड क्लबा वतीन दुसरो गोल केलो। 40व्या मिनटाक निकान हॅट्रिक करीत पाळडे स्पोर्ट्स क्लबाच्या आघाडीत 4-2 अशी भर घाली। उपरांत गॉडविनान आनीक 2 गोल करीत पाळडे स्पोर्ट्स क्लबाक 6-2 गोलान जैत मेळोवन दिली। बातोडा युनायटेड खेळटा। हांव मेसेज दिवपाक येता सगळे आमगे मुखार फुटबॉल सगळे भुरग्यांनी आमगे वयर वयची हेच